महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातर्फे आत्ता आमच्या उमेदवारीचे अर्ज बेती खांडोळा मतदारसंघामार्फत अर्ज आता भरिल्ले आसा. सांगपाक खूप आनंद दिसता. आमचे भोव मडकोण ग्रामपंचायतीचे सगळे पंच सदस्य म्हाज्या वांगडा गंभीर रुपान सारखे उबे रावलेले आसात. त्याच्याच बरोबर गांवचे सगळे ग्रामस्थ तसेच इतर पंचायतीचे वळवय, केरी, बेती खांडोळा, तिवऱ्या वरगांव पंचायती सगळे युवा तरणाटे आणि सगळे जितले जाणकार लोक आहात तेंच्यांनी आमकां फूल पाठिंबा दिला आसा. मोगो पक्षाचे 4 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले आसा. कवळेचो बाब गणपत नायक, बेतकी खांडेचो बाब विश्वजीत नायक, वेरिंग प्रियोरचो बाब दामोदर नायक आणि कुर्टी खांडेपाराचे प्रिया चारी. ह्या चारांनी मोगो पक्षाचे आज अर्ज भरिल्ले आसा फोंड्या तालुक्यातले. आणि फाल्यां शिरोडा आणि बोरीचे दोगूय जाण आमचे फाल्यां अर्ज भरतले. मोगो पक्षान फाटले फावटी युती केल्ली आणि मोगो पक्षाचे 5च निवडून आयल्या. ह्या फावटी मोगो पक्षान गोंयभर उबे केल्या. जवळ जवळ 18 उमेदवार मोगो पक्षाचे उबे जाल्ले आसात. आणि आज जनतेचो पाठिंबो मोगो पक्षाक आसा. BJPचे जे सरकार आज चल्लां तेचेर खूब टिका जाता. म्हाका दिसता आजूच हांवें पळयता बेतोडेच्यान कितलेशे लोक BJPंतल्यान फुटून अपक्ष म्हणून आयल्याचें दिसता म्हाका. अशें BJPच्या परिस्थिती जाल्ली आसा. आणि मोगो पक्षा कडेन चडांत चड उमेदवार निवडून ह्या फावटी येतले अशें आमकां दिसता. मोगो पक्ष गेली कितलेशा वर्सां हांगा कार्यरत आसा आणि रिजनल पार्टी म्हणून सातत्यान तेचे गेली 57 वर्सां गोंयांत गरिबा खातीर, बहुजन समाजा खातीर काम करीत आसा. तेन्ना सगळ्याक आव्हान करता की मोगो पक्ष फाटल्यान रावचें. ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत कार्यरत आसा. आणि मोगो पक्षाक आतां नवे नेतृत्वाची गरज आसा. आणि हे सगळे युवा ही सगळी मोगो पक्षाची नवे नेतृत्वाची ही हें आसा. सध्या